पेट्रोल डिझेलाचे जे प्राइस आयज वाडत आसा आणि जे ऑलमोस्ट सेंचुरी मारपाच्या वाटेर आसलेले आसा. थोड्या दिसांनी ते सेंचुरीचेर पावतले आमची. सो आमकां एक व्हडलें सेलिब्रेशन एक गिफ्ट दितलो गव्हर्मेंट सेंचुरी मारून. सो अशे विशयाचेर आयज हो प्रेस कॉन्फरन्स आसा. आनी सगळ्यांत पयलीं सांगच्या पयलीं हांव थोडीशी गजाली तुमकां उगडास करून दिवपाक सोदतां. कित्याक आयज जे हिसपान पेट्रोल आनी डिझेलाचे जे रेट वाडत आसा आनी जे हिसपान आयज सगळ्यांनी आमी पळयलां की हे पॅन्डेमिकान जे कोविडाच्या टायमारसून मार्चानसून ते आयज आमी फेब्रुवारीन पावलेले आसा. ऑलमोस्ट आमकां पळोवपाक गेले जाल्यार आमी 10 ते 11 म्हयने जाले जे लोक आयज सफर जावपाक लागलेले आसा. लोकांची जी परिस्थिती आसा ती एकदम बिकट परिस्थिती आसा, वायट परिस्थिती आसा. आनी अशा परिस्थितींत आयज जे गव्हर्मेंट जे आयज लोकांचेर एक्स्ट्रा बर्डन घालपाक लागून जे रेट्स आयज वाडलेले आसा तेजे लागून लोकांचेर आयज एक खुबशे एक्स्ट्रा बर्डन पडपाक लागलेले आसा. आयज गव्हर्मेंट लोकांक एक्चुअली रिलीफ दिवपाच्या सांडून आयज लोकांचेर आनी एडिशनल हेडेक घालपाक लागलेले आसा. म्हणजे लोकांचे ते लोक गव्हर्मेंटा कडेन एक आशेन पळयतात की आमकां कितें तरी रिलीफ मेळटलें. स्पेशली जे आमचे गरीब लोक आसा, मिडल क्लास लोक आसा, कॉमन लोक आसा, जे आयज गव्हर्मेंटा कडेन एक अपेक्षान पळयतात की बाबा गव्हर्मेंट आमकां खंय तरी एक रिलीफ दितलो म्हणून. पयलें आयज अशें दिसपाक लागलेलें आसा की गव्हर्मेंट तांकां रिलीफ दितलो सांडून तेंचेर आनी एडिशनल बर्डन घालपाक लागलेलें आसा. आनी जेन्ना एवरी टायम आमी पळयलां जेन्ना पेट्रोल आनी डिझल वाडटा तेन्ना सगळ्यांक जर चड कोणाक इफेक्ट पडटा जाल्यार ते बारीक मनशाचेर, गरीब मनशाचेर, मिडल क्लास मनशाचेर, एक कॉमन मनीस आसता तेजेर चडांत चड पडटा. तेजो आख्खो जो बजेट आसा ते घर चलयता पळय ते बजेट टोटली हालता तेजेर. कित्याक आयज आमी पळयलां चडशे लोक जे आसा ते बारीक 10,000 15,000 लोकां कामाक खंयच्या प्रायवेट सेक्टरान आसता. आनी आयज तो मनीस जेन्ना पेट्रोल आनी डिझेलाचेर वाडले जाल्यार तेजे मेन म्हणटा ते बजेट म्हणटा ते पयलीं म्हणटा ते पेट्रोलाक एक 25% थंयसर वयता. सो आयज तेजे आख्खे टोटल बजेट घराचें बजेट कित्याक पेट्रोल आनी डिझल वाडप म्हटल्यार मेन म्हणटा तुका ते ट्रान्सपोर्ट वाडटा. ट्रान्सपोर्ट वाडल्या कारणान जितली एसेन्शियल कॉमोडिटीज आसा ते व्हेजिटेबल आसूं, फीश आसूं, दूध आसूं, जितले ग्रोसरी आयटम आसूं हेंचो सगळ्यांचो रेट वाडटा. आनी हेंचो जेन्ना सगळ्यांचो रेट वाडटा तेन्ना हे कॉमन मनशाच्या बजेटाक इफेक्ट जावपाक लागता. आनी आयज जेन्ना हे रेट वाडलेले आसा तेन्ना एक बारीक मनशाचो जो बजेट आसता तो टोटली डिस्टर्ब जावन पडटा. रिसेंटली जेन्ना आमच्या पार्लिमेंटान फायनान्स मिनिस्टरान आमचें बजेट प्रेजेंट केलें जाल्यार ते बजेट तुमी पळयलें जाल्यार ते बजेटा भितर जे आख्खे देश आमचो आख्खो देश जो हे कोवीड सिच्युएशनांतसून वयपाक लागलेलो आसा थंय तेजे लागून कसलेच बारीक लोकांक कसलेच अरेंजमेंट केलेले ना. आयज जे बजेट जाला हे बजेट फक्त व्हडले व्हडले बिझनसमॅनांक फायदो करपाक लागून जशे अडानी जावं, अंबानी जावं हेंकां आनी व्हडले बिझनसमॅन आसा तेंकांच फायदो हेच्या भितरसून हे बजेटा भितरसून जाल्लो आसा. कित्याक आयज कोविडाच्या भितर आमी पळोवपाक गेले जे गरीब लोक आसलेले तेंकां लॉकडावनाच्या टायमा भितर तेंकां इन्कम तेंचो स्टॉप जाल्लो आसा. तेंचे कडेन इन्कम ना जालो आसा, घरान रावचे पडलेले आसा. आनी त्या प्रमाणे तेंचे कडेन पयशे नासल्या कारणान तेंचो आख्खो बजेट हाल्लेलो आसा. आनी आतांच ते कामाक वयपाक लागलेले आसा तेजे वरसून हे एडिशनल तेंकां पडलेले आसा. हे बजेटा भितर कसलो टॅक्स बेनिफीट टॅक्स पेयरांक दिल्लो ना. कित्याक कितलेशे लोक आसा तांकां इन्कमूच ना बट टॅक्स स्लॅब आसा तो तसोच दवरलेलो आसा, कांयच चेंजीस केलेले ना. हेच्या भितर जर केला हे बजेट जर जाला जाल्यार हे फक्त हे 4 स्टेटीन जे इलेक्शन जावपाचे आसा ते इलेक्शन बजेट म्हणून असो हे फायनान्स मिनिस्टरान आमचो डिक्लेअर केलेलो आसा. सो हेच्या लागून खूब वायट दिसता. आनी अजून पर्यंत अशें पळोवपाक मेळटा कित्याक अजून पर्यंत आमचो जो बीजेपी गव्हर्मेंट आसा आयज पेट्रोल आनी डिझल आसा ते वाडयत गेले आसा. हेजेर फूल स्टॉप म्हणटा तो खंयच ना. डिझल पेट्रोल पळोवपाक लागलेलो वाडत आसा. आमी पयलीं पळयलेलें जेन्ना आमचो युपीए गव्हर्मेंट आसलो, काँग्रेसीचो गव्हर्मेंट आसलो 2004 to 2014 आमी सदांच पळयताले. आनी तुमकां खबर आसतलें सगळे गोंयकारांक आनी आख्खे आमच्या देशाच्या लोकांक कित्याक बाबा सदांच डिझल आनी पेट्रोलाच्या भितर डिफरन्स आसतालो म्हणल्यार आसतालो. एक तर 10 ते 15 रुपयाचो पयलीं डिफरन्स आसतालो. पेट्रोल समज जर 75 असलें जाल्यार डिझल ते 60 रुपया आसताले. सदांच इतको डिफरन्स आसतालो, 10 ते 15 रुपयाचो डिफरन्स आसतालो. आयज अशे दीस येयलेले आसा पेट्रोल आनी डिझलाच्या भितर कांयच डिफरन्स ना. दोनूय एकाच लेवलाचेर आसा. फाटल्या दिसांनी डिझल पेट्रोला पेक्षा वयर गेल्लेले. हे फर्स्ट टायम आमच्या हिस्ट्रीन जाल्लेले आसा
इंडियेच्या फर्स्ट टाइम हिस्ट्रीन अशें जालें की डिझल पेट्रोलाकूय चड जाल्लेलें आसा. सो अशी परिस्थिती आयज ह्या गोव्हर्मेंटान लोकांचेर हाडलेली आसा आनी हांव हेज्या लागून तांकां उगडास करून दिवपाक सोदता कित्याक जेन्ना युपीए गोव्हर्मेंट आसलेलो तेन्ना काँग्रेसीचो गोव्हर्मेंट आसलेलो आनी स्पेशली आमकां उगडास आसा इलेक्शन टायमाचेर 2014 जेन्ना इलेक्शन जावपाचें आसलेलें आमचे लोकसभाचे इलेक्शन जावपाक तेन्ना हे बीजेपीचेच लिडर्स ती मागीर स्मृती इराणी जावं प्रकाश जावडेकर जावं मागीर तो रामदेव बाबा जावं बाकीचे तेंचे सगळे लिडर जावं हे सगळे लिडर फक्त अगेन्स्ट गोव्हर्मेंट उलयताले कितें प्रायस वाडत आसा म्हणून पेट्रोलाचो आनी डिझलाचो. बट तेन्ना इतले तेंच्यांनी नाटक केले इतले दाखयले कितें बाबा आमी जर पावरान येयले जाल्यार आमी हेच पेट्रोल जे आयज युपीए गोव्हर्मेंटान 65 रुपीसान मेळटा ते आमी 35 रुपयान दितले म्हणून. हे ऑन रिकॉर्ड तेंचो स्टेटमेंट आसा हे लिडरांचो. बीजेपीचे आयज ते तेंचो मिनिस्टर जाला जो मोदी आसा तेन्ना तो चीफ मिनिस्टर आसलो गुजरातचो तेणें स्टेटमेंट केलेलो आसा तेणें लेटर बरयलेलें आसा मोदी तेका आमच्या तेन्ना आमचो मनमोहन सिंग प्रायम मिनिस्टर आसलो लेटर बरयलें जे तेंचे लायले मुद्दाम तुमकां दाखोवपाक सोदता होर्डिंग्स तेंचे केले होर्डिंग याद है काय म्हणून क्या आपको ये होर्डिंग्स याद है म्हणून केलं आणि जे मेन्शन केलेले आसा तेन्ना तेंचे होर्डिंग्स आहे बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मांग अब की बार मोदी सरकार अशें हेंच्यांनी आख्खे देशभर होर्डिंग्स लावन भरपूर असे खुबशे तेंच्यांनी लायलेले होर्डिंग्स हे एक पेट्रोलाचो जालो असे कितलेशे होर्डिंग्स लायलेले आणि तेंच्यांनी तेन्ना क्लेम केलेलो की आमी जर पावरान येयले जाल्यार बाबा आमी हे डिझल आणि पेट्रोल आसा ते कमी करतले 35 रुपयाचेर हाडटले. असोच त्यांचो आताचो सध्याचो जो एमपी आसा राज्यसभाचो स्वामी सुब्रमण्यम सो स्वामी तेजो ट्वीट आसा तेणें ट्वीट केलेलो आसा स्वता तेंचोच एमपी तेणें ट्वीट केलेलो आसा पेट्रोल 93 इन राम्स इंडिया म्हळ्यार आमचो जो देश आसा आमची भारत माता म्हणटा पळय आमी तो आमी म्हणटा रामाची भूमी सो इंडियेक आमी रामाची भूमी म्हणटा सो तेणेंय ट्वीट केलेलो आसा पेट्रोल 93 रुपीज इन राम इंडिया ₹53 इन सीता नेपाल नेपाळाची सीता जी असली ती नेपाळची असली त्याचं नेपाल म्हणून आणि ₹51 इन रावण लंका. सो हो स्वतः त्यांचं पण हे तेंच्यांनी हिंदू धर्माचेर तेणें एक ट्वीट केलेलो आसा कित्याक आमचे इंडियन जे भूमीक आमी रामाची भूमी म्हणटा जो आमचो देव म्हणटा आमी लॉर्ड राम त्या भूमीन आमकां 93 रुपीज जे नेपाळ थंयसर पेट्रोलाचो रेट आसा 53 आणि लंका श्रीलंका जो रावणाचो देश म्हणटा थंयसर ₹51 आसा. सो आयज आमची अशी परिस्थिती येयलेली आसा कितें बाबा आमच्या रामाच्या भूमीन आमकां हे पेट्रोल आयज 93 रुपीसान घेवचें पडटा म्हणून. सो अशें तेंच्यांनी हे ट्वीट केलेलें आसा. सो आयज हांव मुद्दाम तुमकां टॅक्निकली उगडास करून दिवपाक सोदता जेन्ना आमचो युपीए गोव्हर्मेंट आसलो आनी स्पेशली हांव 2004 ते 2014 उलयता आणि जे तुमकां आमी थोडेशे फिगर आसा ते 2014 दिता जेन्ना गोव्हर्मेंट आमचो 2014 आसलो तेजे उपरांत मागीर जो बीजेपीचो गोव्हर्मेंट येयला तेन्ना आमी मुद्दाम पळोवपाक गेले जाल्यार जेन्ना क्रूड ऑयल जे आमी क्रूड ऑयल म्हणटा पळय जेन्ना क्रूड ऑयल पर बॅरल $105 आसलेलो $105 आसलेलो पर बॅरल क्रूड ऑयल आणि तेन्ना जेन्ना 105 रुपीज पर बॅरल क्रूड ऑयल आसून तेन्ना तो रिटेल प्रायस आसलो 2014 रिटेल प्रायस जे पेट्रोल लोकांक मेळटाले तेन्ना 72 रुपीज आसलेले 72 रुपीज पर लिटर आसलेले आणि हे 72 रुपीज कशे आसलेले तेका 72 रुपीज कशे जाताले तेवूय तुमकां एक्सप्लेन करता. जो टॅक्स कंपोनंट आसलेलो जो पेट्रोलाक टॅक्स कंपोनंट लागतालो वॉज ₹24 पर लिटर आणि जो बेसिक प्राइस आसलो जो बेसिक प्राइस पेट्रोलाचो जो बेस प्राइस आसता पळय बेस प्राइस तो आसलेलो 48 रुपीज. सो 48 रुपीजाचेर जो टॅक्स लायलेलो टॅक्स कंपोनंट आसलो तो 24 रुपीज आसलो. सो 48 आणि 24 एड केलो जाल्यार तो 72 रुपीज जाता. आणि हो कसो लायतालो टॅक्स बेस प्राइस 48 असल्या कारणान गव्हर्मेंटान तेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंटान टॅक्स जो लायलेलो तो 50% लायलेलो ऑन बेस प्राइस. सो 50% ऑन 48 रुपीज जो बेस प्राइस आसलो सो तेजे 50%चे बेस प्राइस
जेन्ना 48 रुपीसाचेर लायता तो 24 रुपीज जाता. सो टॅक्स कंपोनंट 24 रुपीज आणि बेस प्राइस 48 अशें मेळोन हे दोन्ही 72 रुपीज पर लिटराक आमकां तेन्ना पेट्रोल मेळटालें. आतांच्या टायमार 2021 जे आमी आयज दीस पळयता जाल्यार तो जो आमचो जाल्यार हे आसलेले आमचे क्रूड ऑयल प्राइस तेन्ना $105 असलेले पर बॅरल आणि आता जो क्रूड ऑयल आसा तो फक्त आसा बिलो $50 आसा. 107 आणि आता 50च्या सकयल येयलो आसा. 50च घ्या, $50 म्हटल्यार ऑलमोस्ट जो ड्रॉप जाला 107 US$ जो ड्रॉप जाला म्हटल्यार बॅरलाचेर तो 52% कमी जाल्लो आसा. तेन्ना 107 आणि आता $50 एक बॅरल जाल्लो आसा. सो आता जो प्राइस आसा पेट्रोलाचो तो नॉर्मली 87 रुपीज आसा. 87 रुपीज जो पेट्रोलाचो प्राइस आसा हेच्या भितर टॅक्स कंपोनंट जो आसा तो 58 रुपीज आसा. तेन्ना टॅक्स कंपोनंट आसलो 24 रुपीज. आता जो टॅक्स कंपोनंट आसा तो 58 रुपीज आसा. आणि जो बेस प्राइस आसा आता बेस प्राइस आसा तो 29 रुपीज आसा. आणि तेन्ना बेस प्राइस कितलो आसलेलो 2014 48 रुपीज आसलेलो. सो आता तेन्ना बेस प्राइस 29 रुपीज आसा आणि आता हेजेर टॅक्स कंपोनंट 58 रुपीज कसो जालो. तेन्ना 48 बेस प्राइस असून टॅक्स कंपोनंट 24 रुपीज आसलेलो. आता बेस प्राइस 29 असून टॅक्स कंपोनंट 58 रुपीज कसो जालो. सो हे जावपाक कारण जे टॅक्स तेन्ना 48चेर 50% टॅक्स लायलेलो. 50% आता हेंच्यांनी जो टॅक्स लायलेलो आसा तो 200% टॅक्स लायलेलो आसा. 200% टॅक्स लायला 207% जो टॅक्स लायला म्हणून हे 58 रुपीज येयलेले आसा. आणि हे 58 रुपीज आणि बेस प्राइस टॅक्स कंपोनंट 58 आणि बेस प्राइस 29 धरले जाल्यार 87 रुपीज मेळटा. सो आयज जी परिस्थिती आसा जी खरेंच जर हे गव्हर्मेंटाक बीजेपी गव्हर्मेंटाक जर गोंयच्या लोकांचे पडलेले आणि भारताच्या लोकांचे पडलेले असलेले जाल्यार एक्चुअली हे जे पेट्रोल आयज आमकां मेळोंक जाय आसले जाल्यार ते आमकां कितल्याक मेळोंक जाय आसले जाल्यार ते आयज पेट्रोल 44 रुपीसाक आमकां मेळोंक जाय आसले. कित्याक जो बेस प्राइस आसा तो 29 आसा. बेस प्राइसाचेर जर 29चेर 50% जर कॅल्क्युलेट केलेले जाल्यार 14.5 रुपया टॅक्स पडटाले. हांगा हेंच्यांनी टॅक्स कितले लायला 58. 14.5चे जाता 58 लायला म्हळ्यार हेंच्यांनी 200% टॅक्स लायलेले आसा. सो हेज्या लागून आयज आमकां इतली ही म्हारगाई हे आमकां डिझल आणि हे पेट्रोल घेवचे पडटा. हेज्या लागून जर खरो जबाबदार कोण आसा जाल्यार गव्हर्मेंट आसा. गव्हर्मेंट हो लोकांकडे अक्षरशः खेळटा. तेन्ना पावरान येवपाक लागून जी फटींगपणां तेंच्यांनी सांगली 2014 जे आमी पेट्रोल जाल्यार हेंच्यांनी पेट्रोल कमी करपाचें सोडून दी. आयज ऑटोमॅटिकली देवाच्या कृपेन आयज क्रूड ऑयल आसा ती कमी जालेली आसा. 105 रुपीज US$ आसून 50चेर पावला. जे टॅक्स तेन्ना गव्हर्मेंट लायतालो इंडिया गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंट जेन्ना टॅक्स 50% लायतालो हेंच्यांनी ते 50च्या जाग्यार 200% लायता. सो आयज एक्चुअली जे आमकां पेट्रोल मेळोंक जाय आसलें ते 44 रुपीसान मेळोंक जाय आसलें तेन्नाच्या प्रमाणे. हेजे वयल्यान टॅक्सूच काडलेले 50 रुपीसाचेर जो पर बॅरल पावला तो सोडूनच दी. फक्त हेंच्यानी जर टॅक्स 50%च लायले न्हू. 50% टॅक्स लायले जाल्यार आमकां आयज 44 रुपीसान हे पेट्रोल आनी डिझल मेळोंक जाय आसलें. बट आयज खंय तरी हो गव्हर्मेंट अक्षरशः लोकांच्या जनते बरोबर आमकां खेळपाक लागलेलो आसा. आणि परत एकदा उगडास करून दिता कित्याक हालींच परत जेन्ना फायनान्स मिनिस्टरान बजेटान सांगले जाल्यार तेंच्यांनी आता परत एक न्यू सेस लायलेलो आसा. आणि हो फक्त लायलेलो आसा एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स अँड डेव्हलपमेंट सेस म्हणून लायलेलो. एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंट सेस म्हणून लायलेलो आसा. हेज्या भितर तेंच्यांनी 2.5 रुपीज 2 पर लिटराचेर ऑन पेट्रोलाचेर लायलेलो आसा आणि ₹4 पर लिटर ऑन डिझलाचेर. हे रिसेंट बजेट जर जाला पळय तेन्ना. सो हे जे इम्प्लिमेंट जातले हेच्या भितर पेट्रोल आणि डिझलाचो ₹2.5 आणि ₹4 हानी वाडपाची आसा. आयज आमचे फार्मर देशाचे फार्मर आख्खे जे आमचे एग्रीकल्चर अन्नदाता म्हणटा आमी तांकां अन्नदाता जे आयज आसा ते आयज सगळे रस्त्यार येयलेले आसा गव्हर्मेंटीच्या पॉलिसीच्या विरुद्ध. आणि आयज ते रस्त्यार आसा. आयज तांकां काम धंदो ना. तेंच्यांनी आख्खी आपली शेती बाडी बंद दवरलेली आसा. फार्मिंग सुद्दां बंद आसा. स्टॉप आसा. आणि हे आसतना सुद्दां ह्या गव्हर्मेंटान हेंचे हो आनी एडिशनल टॅक्स लायलेलो आसा. सो आयज जे लोक जे फार्मर आमचे आयज रस्त्यार आसात तेंचे कडसून सुद्दां ते रेव्हेन्यू कलेक्ट करपाक लागून फाटीं सरलेले ना. आयज तेंचे कडसून
ते कितलेशे आमचे फार्मर आयज शेतकार भाव आमचे मेले थंयसर थंडेन, जेंकां बाकीचे आसते जावन आमकां सगळ्यांक खबर आसा. बट आयज तेंचेर सुद्दां ते लोक मेला, तेंचे सो मरणाचेर आनी ते लोक जे रस्त्यार बसला तेंचेर सुद्दां ते टॅक्स लावपाक लागलेले आसा आनी तेंचे वचून रेव्हेन्यू कलेक्ट करपाक लागून फुडाकार घेतलेलो आसा. आयज परत ही परिस्थिती जाली आमची सेंट्रल गव्हर्मेंटाची. आयज आमचे गोवा गव्हर्मेंट परत लोकांक फटोवपाक लागलेले आसा. लोकांक ते गोंयच्या लोकांक दे हॅव स्टार्टेड टेकिंग देम फॉर अ रायड. आयज लोकांक फटोवपाक लागले आसा, लोकांची तांकां किंमत ना, लोकांक ते ग्रांटेड घेवपाक लागलेले आसा. आनी गोंयचे लोक गव्हर्मेंटा कडेन रिलीफ दी म्हणून मागता, जाल्यार एका सायडीन जेन्ना लोक रिलीफ दी म्हणून मागता, गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता. आयज आमी एक एज्युकेशन केलें, हांवें पयर मुर्मा गोवान एज्युकेशन केलें. आमचे पायलट भाव, रिक्षा भावांक तांकां सगळ्यांक डिझल आनी पेट्रोल आमी 50 रुपयान दिले. सो आयज तांकां त्या दिसा हांवें दिले तांकां. खूब जाण येयले आमचे भाव, अरावंड 100च्या वयर लोक येयले, सगळे जाण घालून गेले. फक्त हांव मुद्दाम इन्सिडंट कित्याक सांगपाक सोदता, ते पेट्रोल घालून गेले तेजे उपरांत सांजचे जे म्हाका कॉल्स येवपाक लागले, तेंचे फॅमिलीचे कॉल्स येवपाक, तांकां हांव वळखना सुद्दां. थोड्यांक तेंचे बायलेंचे फोन येवपाक लागले, तेंचे भावांचे फोन, तेंच्यांनी स्वता फोन केलो त्या पायलटवाल्यांनी, रिक्षावाल्यांनी, सर आमकां थँक्यू, तुज्या लागून आमकां हे कमी रेटीन पेट्रोल मेळ्ळें, एटलिस्ट आमकां खुबशी हालत जाली कित्याक आमचो प्रायस वाडलेलो ना. म्हणल्यार अशी लोकांची भावना आसा. ही भावना आयज आमचो गव्हर्मेंट कित्याक समजून घेवंक शकना. आयज लोकांची जी भावना आसा, लोकांच्या भावनेक तुम्ही बंद दुखोवपाक लागलेले आसा. आनी एका फुडले एका वयर एक एक झटके आमकां दीत रावलेले आसा. एका सायडीक सेंट्रल गव्हर्मेंट जो मोदी थंय बसलो आसा, तो एका सायडीक रेट वाडयत आसा पेट्रोलाचेर डिझलाचेर. एका सायडीक गोंयचो गव्हर्मेंट जो एक्चुअली रिलीफ दी म्हणून लोक मागता, जाल्यार हेवटेन हो सीएम आसा आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत, तोवूय रेट वाडोवपाक लागलेले आसा. सो हे चल्ला कितें आमचें? एका सायडीक सेंट्रल गव्हर्मेंट आमकां लोकांक काबार करपाक लागला, एका वटेन स्टेट गव्हर्मेंट लोकांक ग्रांटेड घेवपाक लागलो आसा. कालूच जेन्ना न्यूज येयली ते गोवा गव्हर्मेंटान वेट वाडयले म्हणून, हे जे वेट जे पयलीं आसलेले पेट्रोलाचेर 25% जे लायताले वेट, ते 2% वाडयले, 27चेर येले. आनी जे डिझल आसलेले 22% ते 23%चेर येले. सो म्हळ्यार हे लोकांक फक्त ग्रांटेड घेतात. म्हणजे हेज्या वयरसून जो पेट्रोल प्रायस आसलो, काल जो पेट्रोल प्रायस 83 रुपीज पॉयंट कितलो आसलो, आयज तो 130 पैसे वाडून आयज 85चेर पावलो पेट्रोल, गोंयचे पेट्रोल. आयज अशी परिस्थिती जावन पडलेली आसा. आनी एका वटेन हे करता आनी एका वटेन हेच कॅबिनेटीच्या, हे सीएमाच्या, प्रमोद सावंताचे सीएमाचे जे कलीग आसा, जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा मोविन गुदिनो, तो आपल्याक जाय तसो स्टेटमेंट करता. तेणें आयज सकाळी स्टेटमेंट केला कित्याक बाबा एक्चुअली हे वेट वाडोवंक जाय नासले, बट सद्या गव्हर्मेंटा कडेन पर्याय ना, हे वाडोवचे पडले. कित्याक हे वाडयल्या उपरांतूच गव्हर्मेंटाक एडिशनल इन्कम येतले, एडिशनल रेव्हेन्यू येतले. आनी जेन्ना हे एडिशनल रेव्हेन्यू येतले तेन्नाच आमी हे रेव्हेन्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी सोशियल स्किमाक आमी युटिलायज करूंक शकतले. म्हणजे तुम्ही गोंयकारा कडसूनच गोंयकार लोकांक काबार करपाक सोदता. जितलो तुमकां रेव्हेन्यू जावं तुमच्या इन्फ्रास्ट्रक्चराक, सोशियल स्किमाक, हे तुम्ही गोंयच्या लोकां कडसून कलेक्ट करतले. म्हणजे हो सगळो हेडेक तुम्ही आमचे लोकांचेर घालता हे टॅक्साच्या भितरसून. आनी हे आमचे कडसून पयशे घेवन तूं हीच स्किमी तुम्ही लोकांक दिता. DSS स्कीम जावं, मागीर ती लाडली लक्ष्मी जावं, मागीर गृह आधार स्कीम जावं, लोकांचो घरांचो बायलांचो आमचो सगळो किचनाचो बजेट हालून दवरलेलो आसा तुम्ही बारीक लोकांचो. जी बायलां ते आपलं किचन कशें मेंटेन करता ते तांकां खबर आसा, तेंचो संवसार कसो मेंटेन करता ते. आनी तोच तुम्ही आख्खो काबार करपाक लागलेलो आसा तेंचो संवसार. आनी वयल्यान तुम्ही सांगता कितें, आमकां वयल्यान तेंचोच मिनिस्टर सांगता हे जे पयशे आमी एडिशनल लावचे पडले फक्त सोशियल स्किम्साक लागून. म्हळ्यार हेज्या वयरसून दिसपाक येता की हेंची मेंटेलिटी कितें आसा. हेंकां जो घमंड मारलेलो आसा पळय गव्हर्मेंटाक, हो जो बीजेपीचो गव्हर्मेंटाक जो घमंड आसा पळय, तो घमंड हेंकां लोकांक हांव रिक्वेस्ट करता की हो घमंड देंवोवपाचो टायम येयलेलो आसा. कित्याक हेंकां जर आमी हे सोडलो, दिल सोडले न्हू, जाल्यार हे आपल्याक जाय तेच करतले. आयज आपली परिस्थिती आमची गोंयची वाट लावन धरलेली आसा. आयज तुमकां जाय तेन्ना सेलिब्रेशनाक एक लिबरेशन 60 इयर लिबरेशन सेलिब्रेट करपाक लागून तुम्ही गव्हर्मेंटा कडेन मागता 100 कोटी मागता. तुम्ही डिमांड करता सेंट्रल गव्हर्मेंटाक आमकां 100 कोटी दिया म्हणून. 100 कोटी मागता आनी तुमकां सेंट्रल गव्हर्मेंट काडटा आनी 300 कोटी दिता. हेजो मिनींग कितें? हेजो मिनींग कितें? जो बाबा हांवें एक आयज कोणा कडेन मागले, एक म्हाज्या फ्रेंडा कडेन मागले, बाबा एक 100
100 ते आपले बाबा 1000 रुपये दी आणि तो काडटा म्हाका 3000 दिता म्हटल्यार हो खंयचोच आपलो दिवपाक तूं 1000 रुपया म्हाका तूं 1000 रुपया दितलो न्हू तेंचे कडेन 100 कोटी मागता जाल्यार हांकां फायनान्स मिनिस्टर बजेटान प्रोविजन करता कितें 300 कोटीचे सो हेच्या फाटल्यान कितें हिडन एजेंडा इतलो आसा कितें गोंयानूय इलेक्शन येवपाची तयारी आसा केन्नाय इलेक्शन जावंक शकता असेंब्ली इलेक्शन गोंयान सो हांकां हो एक फंड म्हणून दिल्लो आसा हो खंयचोरूच ते गोवा लिबरेशनान युटिलायज जावपाना हे सगळे वयतले ते बीजेपीच्या ट्रेजरीन वयतले हेंचेर पयलीं तेंचो हक आसतलो 20 ते 25% कमिशनाचो ते पयलीं पयशे भितर घालतले आनी बाकीचे जे पयशे आसा ते आनी दुसऱ्या रुटांसून ते आपल्या ट्रेजरीन हाडटले सो हो तांकां धाडलेलो आसा तो इलेक्शन फंड धाडलेलो आसा हो 300 कोटी जे धाडलेले आसा तो इलेक्शन फंड म्हणून तांकां धाडलेलो आसा मुद्दाम हांव उगडास करपाक सोदता तुमकां जेन्ना जो यू टर्न स्पेशलिस्ट आमी म्हणटालो यू टर्न स्पेशलिस्ट एक्स सीएम आमचो मनोहर पर्रीकर तेणे उतार दिलेले गोंयकारांक आनी मॅनिफेस्टोन मेन्शन केलेले तेणे आनी तेन्ना तेणें सांगलेले गोंयकारांक कितें आपूण हे जे पेट्रोल रेट आसा गोंयचे 60 रुपयाचे वयर केन्नाच वयपाक दिवपाना म्हणून हे 60 रुपीसूच आसतले म्हणून 60 रुपयाचे वयर व्हरपाक केन्नाच दिवना सो आयज जो ते म्हणटा आयज जी बीजेपी आयज हे स्टेजीचेर पावपाक गोंयान पर्रीकर रिस्पॉन्सिबल म्हणून जाल्यार आयज हेंच्यांनी स्वताक पर्रीकराक सुद्दां विकलेलो आसा आयज पर्रीकराची लेगसी तेंच्यांनी काबार केलेली आसा सो हे आयज तेंचो जो लिडर म्हणटा पळय तांकां सुद्दां तेंच्यांनी काबार केलेलो आसा तेजी लिडरशिपाची आयज खंयच्याच पावलाचेर ते पावल घेवन फुडें वचपाक सोदना ही जी तांकां आयजचो जो सीएम आसा आनी तेंची जी कॅबिनेट कलिग्स आसा जो आयज तांकां घमंड आसा जी आयज तांकां मस्ती मारलेली आसा हेज्या वरसून दिसून येता की हांकां मातसो लोकांचे पडले ना तेंचे स्वताचे लिडरांचे तांकां पडलेले ना कित्याक आयज जे वेट आसा जे आयज तेंच्यांनी वाडयलेले आसा आमी तेंचे कडेन परत एकदां मागताय गोवोरमेंटा कडेन कित्याक बाबा लोकांक एक्चुअली तुमी रिलीफ दिया आयज लोकांक गरज आसा रिलीफ दिवपाची आनी जर तुमी रिलीफ दितले तुमी एका सायडीक रिलीफ तर अजून पर्यंत कसलेच दिवना वयल्यान तुमी वेट लावन लोकांक तुमी हानी त्रासान घालता हानी काबार करता सो हांव तुमकां इतलेंच सांगपाक सोदता कितें बाबा गोवोरमेंटाक जाता तितले बेगीनच्या बेगीन हे जे रेट्स आसा जे वेट तुमी लायलेले आसा एडिशनल वेट लायलेले आसा आनी पयलींचे हेजो बेनिफीट हो वेट रिड्यूस करा आनी जाता तितलो बेनिफीट गोंयकारांक दिया दर हे स्टेट गोवोरमेंटा कडेन आसा हांव तुका सेंट्रल गोवोरमेंटाचेर उलयना स्टेट गोवोरमेंटान ताबडतोब आमचे चीफ मिनिस्टरान आनी तेंच्यांनी कॅबिनेट डिसिजन घेवचे आनी वेट आसा तो रिड्यूस करचो आनी जे पेट्रोल आयज 85चेर येयला ते आसा तशें लोकांक 60 रुपयान मेळोंक जाय हे आमी काँग्रेस पार्टी कडसून तांकां डिमांड करता आनी हे जर ते आयकना जाल्यार फाल्यां तांकां लोकूच तेंची जो जागो आसा तो लोकूच तांकां दाखयतलो तांकां आयज कितें जालां तांकां आयज मातशी मस्ती मारलेली आसा तांकां ते झेडपीक जे रिजल्ट येयलेले आसा पळय तेज्या वरसून तांकां दिसता की आमी कितें केलें न्हू आमकां कोण विचारपी ना लोक आमच्या बरोबर आसा बट आयज तांकां कळना हें जे आयज ते करपाक लागलेले आसा पळय इंटरनली जो भितरल्यान करंट आसा तो अगेन्स्ट द गोवोरमेंट आसा आनी जी तुमी मस्ती करता चड दीस तुमकां ही मस्ती करपाक मेळपाना आयज लोकांची अक्षरशः परिस्थिती वायट आसा मातशे लोकांची भावना समजून घ्या आनी हांव तुमकां सांगपाक सोदता कित्याक आमकां आनी चड दीस उरलेले ना जेन्ना आमी भुरगेपणान अशी एक आयकताले आनी एक पोयम अशी म्हणटाले पळय अक्कड बक्कड बॉम्बे बो 80-90 पुरे 100 आयज आमकां हे दीस पळोवपाक मेळपाचे आसा आतां ऑलरेडी 90 क्रॉस जाले 93 पावला आनी 7 रन्स जाय सेंचुरी मारपाक 100 जावपाक 95 सो 95चेर पावले 5 रन जाय फाल्यां म्हटल्यार जातले दिसता म्हाका दिसता 5 रन्स मेळटले आमकां एक्स्ट्रा आनी हे सेंचुरी जावपाची आसा सो अशी परिस्थिती आयज आमचेर ह्या गोवोरमेंटान हाडलेली आसा सो हांव सगळ्यां कडेन परत एकदां मागता आनी डिमांड करता गोवोरमेंटा कडेन हे वेट आसा ते वेट तेंच्यांनी काडचें लोकांक गोंयच्या लोकांक हे 60 रुपयान हे वाडयला एक्चुअली वाडूंक जाय नासलें म्हणटा तो बट हे वाडोवचें पडला की हे जे एडिशनल रेव्हेन्यू येतले ते आमी इन्फ्रास्ट्रक्चराक आनी सोशल स्किमांक यूज करपाक पयशे तेच्या लागून वाडयला म्हणटा सो आयज आमकां लोकांक एक बरोबर रस्ते सारके ना रस्ते मेळना लोक आयज त्रासान आसा रस्ते इतले बॅड कंडिशन तरी पासून आयज पेट्रोलाचेर डिझलाचेर रेट वाडयत आसा सो आयज ही खंय तरी म्हाका दिसता एक वायट गजाल जी आसा ती सो हेज्या लागून हांव फक्त एक गोवोरमेंटाक मागता की तेंच्यांनी कसली